यूथ टू रिप्रेझेंट दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी हा देवाच्यान मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तांकां. फुडें पळयता जाल्यार सी युथाक कितें जाय पडटा सो दॅट ऑल पेन आय नो इट. अगर तूं दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी पळयता एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर इशू. ओके, सेम वे गार्बेज इज द मेजर इशू. तशेंच पळयता जाल्यार सेवरेज लायन, ओके, आनी वॉटर कनेक्शन जे लोक रडटा अक्षरशा दोनांक सकाळी फुडें उठोन भरता तांकां कामाक वचोंक मेळना. सो दोज ऑल प्रॉब्लम्स आय नो इट पर्सनली बिकॉज आय बिलोंग टू दॅट कॉन्स्टिट्युन्सी. आनी त्या वाठारासून येता ज्या वाठारान म्हाकाय स्वता प्रॉब्लम क्रिएट फेस जाता. सो हे चिंतून TMC म्हाका एक संदी दिल्ली आसा सो दॅट की आय वील वर्क फॉर नॉट ओन्ली फॉर मी एज वेल एज माय दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी एज सच. कित्याक हो म्हाजो पेन म्हणून हांव फुडें वयतलो. जितले बी प्रॉब्लम्स आसा ते प्रॉब्लम्स प्रायोरिटीचेर सॉल्व करपाचो हो म्हाजो विजन आहा. सिमिलरली मॅनिफेस्टोन हांव खुबशे कितें पॉयंट्स घातलेले आहा जे लोकां कडेन विचारून केल्लेले आसा. सो दॅट वन्स थिंग इज फायनलायज मागीर हांव तो मॅनिफेस्टो करून घरान वयतलो, लोकां कडेन मेवतलो आनी मागतलो की बा प्रॉब्लम्स जे तुका फेस जाता ते म्हाकाय फेस जाता. सो लेट्स बी कम टुगेदर आनी एक संदी दिवची म्हाका एज अ यूथ. कित्याक सगळे ऑपोनंट पळयता वेदर इट्स अ BJP जाल्यार लोक इटलेले आहा अक्षरशा. काँग्रेस सांगपाचें गरज ना, शिफ्टिंग द MLAs म्हणटा पळय त्या प्रमाणे आनी उरल्या कोण कांयच ना. सो दीस इज ओनली ऑपॉर्च्युनिटी जी ह्या फावटी गोवन येयल्ली आहा. 2 फुलांचो काळ, गोंयची नवी सकाळ. आनी सेम वे अ यूथ इज रिप्रेझेंटींग दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी. लोकां कडेन मागता की कम टुगेदर गिव अ स्मॉल चान्स टू मी अँड सी वॉट डिफरन्स आय कॅन मेक इन दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी.